presenting Goa's biggest family restaurant and bar. A well-defined ambiance that suits every age. Serving authentic Goan and multi-cuisine. A perfect place to celebrate every remarkable moment. Your all-time hunger satisfied here. Casa Bosle, above Cafe Bosle, near National Theatre, Panaji, Goa. नमस्कार. पोया प्रुडंट खबरो. तवडकराची बीजेपी तिकेट गेल्ल्यात जमा. मंत्रीपद सोडून चल्लो मोगोत. अनंत शेट्टीची तयारी. मया बीजेपीन प्रवीण झाटे केलो लॉन्च. बीजेपीन प्रियोर सीट सोडलो. गोविंदाक तेको. काँग्रेसीच्या 7 जणांचे दुसरे लिस्ट डिक्लेअर. बाबुशा कडेन सीट शेअरिंग. एनसीपी कडेन अलायन्स ना. कळंगूट जोसेफ, वास्को सैफुल्ला, बाणावली एडविन बारेटो, मया संतोष सावंत. दाबोळच्यान 70 किलोमीटर अंतर जाल्ल्यान नेव्ही मोपा एअरपोर्टाक एनओसी दिवंक नाशिल्ली तयार. आपणे स्वता जावन रक्षा मंत्री म्हणून फायल केल्या क्लियर. पर्रीकाराचे हासापूर वक्तव्य. जितो मारपाच्या धमकेविशीं कलम 506 नॉन बेरेबल अजामीन पात्रूच. सुप्रीम कोर्टाचो गोंय सरकाराच्या 1973तल्या दुरुस्तीचेर शिक्को. कलम 506 च्यो सगल्यो केशी एफआयआरांचो जाव येता रिव्ह्यू. आनी आय लीगात मुंबय एफसीन चर्चिलाक मारले. वास्को टिळक मैदानार चर्चिलाक मारले 2-1. ब्रँडनान चर्चिलाक लीड दिवनूय वगडायले. चर्चिलाक अजून पॉइंट ना. तवडकार आणि अनंत शेट्टीची बीजेपी तिकेट गेल्ल्यात जमा. रमेश बीजेपीची आमदारकी मंत्रीपद सोडून काणकोणा मोगोत चल्लो. आयतारा सांजे आनी तांचे आल्तीनार हेरंबात सुदीन आनी दीपक ढवळीकारा कडेन मिटींग जाली. मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण तो राजीनामो दिवंक मुख्यमंत्र्याच्या बंगलार गेल्लो. अनंत आनी ताचो प्लान सोमारा फॉर्मल डिक्लेअर जातलो. मया बीजेपीच्या फुडाऱ्यांनी प्रवीण झाट्याक लॉन्च केलो. प्रियो बीजेपीन अपक्ष गोविंद गावडेक सोडलो. काणकोणचो बीजेपीचो आमदार आनी मंत्री रमेश तवडकार मोगोत गेल्ल्यात जमा. तवडकार आयतारा सांजे 4 आल्तीनार सुदिनाच्या बंगल्यार पावलो. सुदिनाच्या हेरंब बंगल्यार तवडकार, सुदीन आनी दीपक ढवळीकाराची बरीच वेळ मिटींग जाली. तवडकार सुदिनाच्या बंगल्यांतल्यान सुमार 6:30 भायर सरलो. तो थेट पावलो मुख्यमंत्री पार्सेकाराच्या लक्ष्मी बंगल्यार. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण तवडकार आपल्या मिनिस्ट्रीचो राजीनामो दिवंक म्हूण पार्सेकाराच्या बंगल्यार आयिल्लो. मात आयतार आशिल्ल्यान क्लॅरिकल स्टाफ नाशिल्लो आनी तवडकाराचो राजीनामो हुमकळ्ळो. तवडकार पार्सेकाराच्या बंगल्या भायर आयलो तेन्ना प्रुडंटान ताका गाठलो. तो कितें म्हणटा आयकयात. सर बाय रिझाईन झाले तुम्ही? ना रिझाईन बी झाले तुम्ही? सर पूण तुम्ही सुदिना वांगडा आसले? विजय पै खोताचें नांव येता तुमच्या काम ऑलमोस्ट कन्फर्म जाला. कन्फर्म सर तुमी त्याला सपोर्ट करतले? हां ना रे हांव कॉन्टॅक्ट फाल्यां सांगता म्हणून तुम्ही आता सुदिनाक मेळोन येयला. सुदिना बरोबर मिटींग करता. तुम्ही एमजीपी जॉईन करता? अजून काय जावंक ना. हांव सांगता फाल्यां सांगता प्रेस आसा म्हजो डेव्हलपमेंट आसा न्ही तो फाल्यां सांगता. ओके पूण असो कितें विचार आहा एमजीपी जॉईन बीन करपाचें? अजून हांवें कांय ठरोवंक ना. हां तो विचार जालो मागीर सांगता. सीएम आसा ना न्ही? हय कोण ऑफिसर कोण आसा मेळपाक. राजीनाम्याच्यो फॉर्मालिटी घडये तवडकार सोमारा करतलो. इतले मजगती प्रियोळा बीजेपीन अपक्ष उमेदवार गोविंद गावडेक ऑफिशियली तेको डिक्लेअर केलो. आमी ठरयलें की विरोधातली मतां विभागून वचूं नये आनी तेजो फायदो कोणाक दुसऱ्याक जावचो न्ही म्हणून आमी गोविंद गावडे वांगडा पूर्णपणान पाठिंबो दिवपाचो आमच्या कार्यकर्त्यांनी ठरयलां. आमचे कार्यकर्ते पूर्णपणान वावुरतले. आमचे नेते आसा मागीर मनोहरभाई पर्रीकर रक्षा मंत्री, आमचे केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद भाऊ प्रियो मतदारसंघान येतले आनी प्रयत्न करतले
बाब गोविंद गावडेक निवडून हाडपा खातीर मोगो पक्ष म्हणटा गोंया भितर सरकार स्थापन करतले. हांव तेजे अध्यक्षा एकूच प्रश्न विचारपाक सोदतां की 8 मंत्री आनी 1 मुख्यमंत्री म्हणटा. हांव तुका ताका विचारता की तेणें 3च आमदार खंयचे येतले निवडून तें सांगचें. गोंया भितर तेजे पार्टीचे 3च आमदार सांगचे, 8ची लिस्ट दिवची न्ही. आमचें एक आव्हान आसा. आमचे सगळे जे हें आसात ते फाटीं दवरून आमचो एजेंडा जो फाटीं दवरून पार्टीचे जे आमचे शीर्ष नेतृत्व आसात ताणें जो प्रस्ताव आमकां दिलो परिवळ मतदारसंघात तो आमी मान्य करून पूर्ण ताकदीनिशी आमी गोविंद गावडे खातीर काम करतले. फाटले 2012 सावन निवडणूक लढयलेली आशिल्ली. सातत्यान लोकां कडेन एक संपर्क केल्लो आशिल्लो की हांव स्वातंत्र्य म्हणून हांव उबो रावतलों आनी म्हणूनच लोकांचो खंयच्याच विश्वासाक चड वचपाक जायना. म्हणूनच हांवें हो निर्णय घेतिल्लो आसा. कारण हांव एक राजकारण न पळयता एक सामाजीक कार्या कडेन म्हजी चड मोख आसा आनी तीच सांबाळून दवरपा खातीर हांवें हो निर्णय घेतिल्लो. दुसरे वटेन मया अनंत शेटान बीजेपींतल्यान भायर सरपाची सगळी तयारी केल्या. तो अपक्ष रावतलो म्हूण प्लानूय थारला. मया प्रवीण झांटयेक लॉन्च करूंक ताचे मिटिंगेक सांजे बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्ष विनय तेंडुलकार, उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस आनी तानावडे पावले. बीजेपीन ऑफिशियली अनंत शेट आनी तवडकाराचो पत्तो कापले उपरांत सोमारा दोगूय आपापली भुमिका ऑफिशियली डिक्लेअर करतले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. काँग्रेसीन 7 कॅन्डिडेटांचे दुसरे लिस्ट डिक्लेअर केले. एनसीपीक कडेक दवरून काँग्रेसीन बाबुशा कडेन सीट शेअरिंग केलां. म्हापशा विजय भिके, कळंगूट जोसेफ सिकेर, सांताक्रूज बाबुशाचो टोनी, कुमारजुव्यांत झेवियर फियालूक दिल्या. मया संतोष सावंताक घालो. वास्को सैफुल्ला खानाक दिल्या. एनसीपीक सीट शेअरिंगांतल्यान कडेक बाणावले एडविन बारेटो. एनसीपीचे वास्को जुजे आनी बाणावले चर्चिला कडेन सीट शेअरिंग निमणें जालेंच ना. काँग्रेसीन आयतारा 7 उमेदवारांचे लिस्ट डिक्लेअर केले. काँग्रेसीन डिक्लेअर केले ते उमेदवार अशे: म्हापशें विजय भिके, कळंगूट जोसेफ सिकेराव, सांताक्रूज टॉनी फर्नांडीस, कुंभारजुवें फिएलो झेवियर, मये संतोष सावंत, बाणावली एडविन बारेटो, वास्को सैफुल्ला खान. हे लिस्ट पळयल्या बाबुशा कडेन सांताक्रूज आनी सांत आंद्रे सीट शेअरिंग जालो. कॅन्डिडेट बाबुशाचे चिन्ह मात हात. एनसीपीक निमणे कडेक दवरली. एनसीपी कडेन सीट शेअरिंग केल्लें दिसना. बाणावले एडविन बारेटो जाल्यार वास्को सैफुल्ला खानाक घाला. बाणावले चर्चिल आनी वास्को जुजी फिलीप दोगांयचे आड उमेदवार. गोवा फॉरवर्डान मागिल्ल्या मतदारसंघांनी मात अजून काँग्रेसीन कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्ले नात. ब्युरो रिपोर्ट पुडंट. नेव्ही पेडण्यां मोपा एअरपोर्टाक एनओसी दिवंक तयार नाशिल्ली. रक्षा मंत्री म्हणून आपणे स्वता मोपा एअरपोर्टाचो एनओसीची फायल क्लियर केल्या म्हणून रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकार पेडण्यां हासापूर बीजेपीच्या बूथ मिटिंगेत उलयलो. मोपा आनी दाबोळेचें अंतर फक्त 70 किलोमीटर. ते खातीर नेव्ही खंय एनओसी दिवंक तयार नाशिल्ली. मोपा विमानतळ पेडणेकारांक खंय गेम चेंजर थारतलो. एअरपोर्टाक परमिशन हांवें दिला. रक्षा मंत्री म्हणून हांगा पयलो उल्लेख करता हांव स्वताचो. रक्षा मंत्री म्हणून ताका एनओसी दिवची पडटा. कारण डिफेन्साच्या एअरपोर्टा पासून 70 किलोमीटर भितर दुसरो एअरपोर्ट जावपाक शकना जो पर्यंत डिफेन्स ताका क्लियरन्स दिना. म्हाका अभिमान आसा की जेन्ना हो एनओसी खातीर फायल वयर आयली त्या वेळार नेव्ही त्या फायलीचेर दिवपाक तयार नाशिल्ली. हांवें रक्षा मंत्री म्हणून एनओसी क्लियर केली. त्यामुळे मोपाचो संबंध म्हजो केवळ जमीन घेवन लोकांक 4 पटीन ताचो मोबदलो दिवप इतलोच ना जाल्यार मोपा एअरपोर्टाचे टेंडर काडण्या पासून ताची एनओसी दिल्या पर्यंत म्हजो आणि म्हणून मोपा एअरपोर्ट हो एक ह्या मतदारसंघात पूर्णपणे गेम चेंजर जो म्हणटात तसो. हांगाच्या भुरग्यांक फुडल्या 2 वर्सां भितर म्हाका दिसना कोणाक इच्छा आसा ताका काम धंदो मेळचो ना. ह्या विमानतळाचेर पयल्या टप्प्यात 2 ते 4 हजार आणि शेवटच्या टप्प्यापर्यंत 20,000 लोकांक पोट भरपाक डायरेक्ट आनी इनडायरेक्ट संदी उपलब्ध जाता. स्वता गाडी करून येता. त्यामुळे ह्या मतदारसंघाचेर मातशें इल्लें स्पेशल अटेन्शन मेळ्ळें आनी त्यामुळे हांवें एक ठरयलां की मोपा एअरपोर्ट पूर्ण हांगाच्या सगळ्या लोकांचे ट्रेनिंग तातूंत एक आमी वड घाले भुरग्यांक ट्रेनिंग दिवंक जाय. ताच्या अंतर्गत म्हाका दिसता 100 भुरगे ऑलरेडी हैदराबाद गेले. हांगाचे आसा जाल्यार हांव नकळो. हांगाची एअरपोर्ट सेक्युरिटीचे ट्रेनिंग तांचे ऑलरेडी चालू जाल्ले आहा. गोंयान मायनिंग बंद जालें तेन्ना खंय ताका झेम पडनाशिल्ली. मायनिंग वाल्यांनी लुटिल्ले
तांचे कडच्यान वसुली करून ताणें स्किमी आनी सरकाराचो गाडो चलयलो. आणि मायनीचो बॅन एके वटेन हो खर्च वाडयला, दुसऱ्या वटेन मायनीचें उत्पन्न जे 25% आशिल्ले गोंयचे ते उत्पन्न बंद जालें. म्हाका ती याद येता, अनेक राती हांव विचार करतालो फाल्यां पेमेंट हें कशें करप. म्हाका दिसता देवाचें थोडें बरेपण आसा, तो कशी ना कशी तरी अचानक कितें तरी खंयच्यान तरी उबे जाताले पयशे. पण जे मायनवाल्यांनी पयशे लुटले आमचे, तांचे कडच्यान भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान 1800 कोटी रुपया वसूल केले, म्हणून आमी हे सगळे येवजण्यो करूंक शकले हे लक्षात. आनी मुख्य करूंक शकले हाजे कारण हे जे तिजोरेक बुराक घाल्लो हांच्यांनी, ते बुराक बंद केले. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. घेऊया एक ब्रेक.